नरेगा येवजणेत स्कॅमाच्या आरोपाचेर आडयेचो खुलासो आयकून गोवा परिवर्तन मंचान उतरां मातशीं गिळ्ळ्यांत। मंचाचो निमंत्रक यतीश नायक म्हणटा ताणें स्कॅमाचो आरोप करूंकच नाशिल्लो, मात नरेगाचे लावार्थी म्हूण सेलेब्रिटीची नांवां रजिस्टर कशीं जालीं हाचेर आरडीएन स्पश्टीकरण दिवचें अशें मंच म्हणटा। ती सेलेब्रिटीची नांवां डमी म्हूण आरडीएन आयताराच मिडियाक स्पश्टीकरण दिल्लें। आरडीएचो डायरेक्टर शेटे म्हणटा नांवां रजिस्टर करप होय प्रशिक्षणाचोच भाग, मात तांकां कार्डां दिल्लीं ना। गोंयांत सेलिब्रिटीची नांवां वापरून मनरेगा खाला स्कॅम जाला म्हूण गोवा परिवर्तन मंचान शेनवारा आरोप केल्लो। नरेगा खाला कसलोच घोटाळो जाल्लो ना, सेलिब्रिटी लाभार्थींची नांवां डमी म्हूण आरडीएन आयतारा स्पश्टीकरण दिलें। मात मंच परतूय डमी लिस्टाचें स्पश्टीकरण मानपाक तयार ना। मंच म्हणटा डमी लिस्ट जाल्यार सेलिब्रिटीचे नांवाक रजिस्ट्रेशन नंबर कसो दिलो। रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर नॉट गिवन बाय मिनिस्टर or by director. Registration numbers are given by his office. Question therefore is, you do an inquiry and find out how these registration numbers are given. रजिस्ट्रेशनाचे कफुसवाचेर प्रुडंट आरडीएच्या संचालकाक सोमारा परत मेळ्ळे। शेटये म्हणटा डमी लिस्टांतली नांवां नोंद करप आनी तांकां रजिस्ट्रेशन नंबर दिवप हो ट्रेनिंगेचोच भाग, पूण तांचे नंबर वेगळेच आसात। तांचे फुडें फुली मारल्या, ताका लागून तांकां जॉब कार्डां मेळूंक शकनात आनी पयशेय मेळनात। आता ही सिस्टम जी वेबसायटीचेर जी आसा त्या सिस्टमाचेर इन केस आमी जर कोणाक तरी एक डेमो पासून जर दिवपाचो थारलो आनी तातूंत जर एखादी रिक्विजीट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल नंबर, नांव किंवा तेचे सरनेम किंवा तेचे एखादे जरी आमी इन्फॉर्मेशन जर ना भरले, द सिस्टम वॉट इज बीन डेवलप विल नॉट एक्सेप्ट द एनी कायंड ऑफ एंट्री। स्ट्रेट अवे कंप्युटर आमकां सांगतलो की दिस इज अ इनवॅलिड एंट्री, सो रिक्विजीट डेटा यू हॅव टू पुट 10,001. We don't have any 10,001 number starting in any of the village panchayat. In every panchayat, this last number will start from one number. So question of issuing 10,001 number does not arise. गोवा परिवर्तन मंचान दिल्ले वेबसायटीचे लिंका प्रमाण प्रुडंटान नरेगाचे वेबसायटीर वचून हे गजालीची खात्री केली। नरेगा खाला चिमला ज्या लोकांक रजिस्टर केल्यात तातूंत वेबसायटीचेर सेलिब्रिटीची नांवां दिसतात, पूण त्या लिस्टार फुडेंच ही नांवां डिलीट केल्यात म्हूण शेरो मारिल्लो आसा। तेच वेबसायटीचेर चिमला जॉब कार्डां दिल्ल्या लावार्थीचेय लिस्ट आसा, तातूंत एकाय सेलिब्रिटीचें नांव आमकां दिसलें ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गांवस। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मायनिंग कामगारांक 50% पगार दिवपा खातीर कामगार आयुक्त कार्यालयांत खासा विभाग सुरू करचो अशें आयटक मागता। कामगार दिसा निमतान 1 मेक आयटक पणजे कामगारांचो मेळावो घेतले। कामगार दिसा निमतान 1 मेक पणजे कामगारांचो मेळावो घेवपाचे आयटकान थारायला। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मायनिंग कामगारांक 50% पगार दिवचो अशी मागणी आयटकान केल्या। आमकां भीक लोकांक सरकाराचे आमकां नाका, पण सुप्रीम कोर्टाचे जे डिसिजन आसा की 50% कामगारांक 50% पगार कामगारांक बेगीच्या बेगीन मेळोवन करपाक गोंयच्या सरकाराची जापसालदारकी आसा आनी ताका लागून लेबर डिपार्टमेंटान एक सारको पॉवरफुल सेल तयार करून त्या पॉवरफुल सेल एक असो एक विंडो आसपाक जाय, एक दार आसपाक, एक रूम आसपाक जाय जांतूं ताबडतोब जे कामगारांनी आपल्यो नोकऱ्यो गेल्यात, नोकरेंतल्यान भायर पडल्यात, त्या कामगारांनी अर्जी करून ताबडतोब तांकां 50% पगार त्यांच्या हातीन पडासो करपाक जाय। सेजा गोवा कंपनीच्या कामगारांक कामावेल्यान काडून उडोवपाच्या प्रस्नाचेर 30 एप्रिलाक दिल्ली हायकोर्टान सुनावणी जावपाची आसा। सेजा गोवा लिमिटेड हॅज फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन द दिल्ली हाय कोर्ट and this matter is coming up for what would you call it for admission on 30th of April. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मिनाची येरादारी करपा खातीर कॉन्ट्रात पद्दत नाका अशी मागणी सावड्डेचे ट्रकवाल्यांनी केल्या। जीपीएस जाय जाल्यार सरकारान बसोवची अशेंय ट्रकवाले म्हणटात। ट्रकवाल्यांक नाका जाल्यार सरकारान कॉन्ट्रात पद्दत चालीक लावची न्ही अशी मागणी आम आदमीची पार्टीची फुडारी स्वाती केरकारान बसकेंत केली। आमकां जीपीएस कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत नाका, गव्हर्मेंटान आमकां तो सप्लाय करपाचो आनी 5,000 रुपये ते भर म्हणटा ते आमी भरपाक तयार ना आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका। आज जे गव्हर्मेंटान सिस्टम केल्या की कॉन्ट्रॅक्टर
रजिस्टर करपाचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर काम करपाचें हें आमकां अजिबात मान्य ना. कित्याक आज गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसा की तेंच्यांनी वेवस्थीत लोकांक काम दिवपाचें आनी ते गव्हर्मेंट करपाक तयार ना. सेकंड थींग, तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंटान आतां कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत 5,000 भरपाचें रिन्युअल फी आनी GPS बसोवपाचें हें आसा हें मान्य ना. हे खरी गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसा हें बसोवपाचें आनी गव्हर्मेंटान तें बसोवंक जाय. गोंयांतल्या ट्रक धनियाक कंत्राट पद्दत नाका आशिल्ल्यान सरकारान तशी सक्ती करचे न्हय अशी मागणी आम आदमीची फुडारी स्वाती केरकारान केल्या. लोकांनी आज हांगा अशें हें मारलां म्हणजे ट्रक ओनर एसोसिएशनान जेंच्यांनी मांडलां की नो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. मागीर GPS आसा तो गव्हर्मेंटान बसोवचो आनी जी 5,000 जी कितें फीज तांकां लागू केल्या ती स्क्रॅप करची. अशे 3 मुद्द्याचेर आतां हें आंदोलन फुडें वतलें आनी हितूर हांव सगळ्या लोकां लागीं मागतां की जे लोक आतां सफरर आसा तेंच्यांनी ह्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेवन हे आंदोलन लोकांचो मुवमेंट हो फुडें व्हरचो आनी गव्हर्मेंटा पर्यंत आपलो आवाज पावोवचो. सावड्डेच्यान मयूर नायक. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.